BJP सरकार गोंयांत आहात ते आज पर्यंत हांव पळयता हेणी इतलेंच केलेलें आसा फक्त गोंयची जमीन विकून फक्त करप्शन करप्शन करप्शन. अरे हांव म्हणटा करप्शन करून तुमी पयसो खंय व्हरतले. लास्टाक तुमकां आमच्या वांगडा मुसोडूनच मरोंक वचोंक जाय. तेन्ना हे जे रेड्डी फेट्टी आनी कोण येतात तांकां तुमी आमची गोंयची जमीन विकतात. अरे हांव म्हणटा गोंयची जमीन कितें रे, हे कागद रे तो विकपाक तुमी विकतात ते. मात तरी तुमकां सेन्स ना रे बाबा. आमी लोकांनी आमकां कितें करूंक धाडल्या आनी आपूण कितें करता हेचेर मातूय विचारना. उठोवन विकून फक्त पयशे करप. आयज पळय दोंगर हिल कटींग करतात तुमी. अंदू तुमी जाणा आसतले पावस कित्याक इतको लेट पडलो तो. दुसरे ह्यो बाई कित्याक हाडटा. आयज दोंगर हिल केलो की ताका जे उदीक जे आसता ते ताका जिरोवन रावना म्हणून गांवांतल्यो बाई सुकतात. गांवांत हे सुकपण कित्याक येता तर हे हिल कटींग करता म्हणून. तर हे इतके सरकाराक जर कळना तुमकां गोंयकारांक उदका शोध मारपाचे आहात. तेच्या परस तुमी वीक दियात मरे गोंयकारांक. मरो न्ही तुमी जायत की श्रीमंत दिल्लीकारांक हाडात, हे रेड्डींक हाडात, आनीक कोण हाडात आनी गोंय चलयात मरे. तुमी गोंय चलोवंक पासल्यात की गोंय विकूंक पासल्यात. आतां पेडणे जर ते सायडीन पळयत जाल्यार आमचे गोंयकार कोडून ना भाव सगळे रस्त्यार पडलेले आसा. तांकां कामां दिल्यान खंयचे वॉचमॅनाची खंयची स्विबी सारन मारपाची. आनी म्हाका सांगू आमचे गोंयचे एड्युकेट भुरगे शिकलेले आसा तांकां जॉब ना कित्याक ते. आनी आयज आमचो मोर्चाचो सरपंच पंच जे मेंबर आसा ते सांगता खंय आमच्या मोर्चा भावांक तुमकां आमी नोकरी दितले म्हणून. आनी रेड्डी कोलो नोकरी दितलो रे. तो रेड्डी नोकरी दितलो जाल्यार तो तेणी कंडक्टर बांदून दिवचे आसले मरे. आमच्या गोंयांत तो कोणाक गोंयकारांक दितलो रे. तो गोंयकार कितें जाणार गोंयपण म्हणून कितें जाणार रे तो. हां आनी हे आमचे मोर्चेचे आमचे सरपंच भाव आनी सगळे आयकून तुमी तांकां ही लायसनां सगळीं पास करतात. अरे लायसनां पास करून पयशे घेतात तुमी. पूण तुमी तुमच्या भुरग्यांचे फुडें हे लोकांचे श्रम तुमच्या भुरग्यांक लागतले हे तुमी जाणात. आयज वचत ते पंचायतीन तेच चल्ले आसा फक्त करप्शन करप्शन करप्शन. अरे करप्शन करून करतले कितें. आतां आसा पर्यंत गोंयांत तुमी गोंयची जमीन आसा ते पर्यंत करप्शन करून विकतले. आनी जमीन सोंपल्या मागीर कोणा विकतात जाले पळय तुमचे आवय बापाय कोणा विकतले तुमी आनी कोणा हे करतले तुमी. हे अशें बंद करात. जर तुमकां लोक निवडून हाडटा एका विश्वासार तुमचे पयशे घेवन न्हू आनी लुटोवन न्हू एका विश्वासार आयज हे मनशाक आमी हाडटा हो कितें आमच्या गांवाचे उदारगड करतलो म्हणून जाल्यार तुमी उदारगड करचे आनी उदक सत्यानाश करून घट्टान केल्यात मरे. आतां तशें तुमच्या घरादाराचे घट्टण जाताले. गोंयांत जे एनवायरमेंटाचे रिलेटेड जे आमच्या पर्यावरणाचे अगेन्स्ट जे घडामोडी जे जाता तेचेर मातसो चड लक्ष आहा. कित्याक सांग हें पर्यावरण ना जाल्यार आमी ना. आनी आयज जे मोरजे हे वयर दोंगराचेर जे जाता न्हू हे जिता जागता उदाहरण सरकाराक लोकांचे पडोन गेल्लेले ना आनी पर्यावरणाचेंय पडोन गेल्लेले ना. हांव चडीन डीप उलोवचो ना कळ्ळें तुका. आई मरजाईच्या स्थळान आहा खरें उलयतलो खोटें उलोवचो ना. आनी जे हांव येयला फक्त हांगासर उदका खातीर आनी आमचे गोंयकार जे आहा न्हू ते उदकाक ताणेवंक जायना म्हणून. हांवें मोरजेच्या लोकांक कळसुले आनी घागरी घेवन उबे आसलेले पळयले कितें झगडटाना पळयला उदका खातीर. पूण ते लोकांक बाबड्या खबर ना ते उदीक तेंच्या बांयीक कित्याक येयना ते. आयज हे मेगा प्रोजेक्ट जे आहा हे गोंयचे निसाणटाण आनी हे सरकार हे सपोर्ट करता मेगा प्रोजेक्ट्सांक. आयज वास्को मेगा प्रोजेक्ट, मडगांव मेगा प्रोजेक्ट, कदंबा प्लेटूचेर मेगा प्रोजेक्ट, आयज मोरजे मेगा प्रोजेक्ट वयता थंयसर. आयज पेडणेचे घट्टण आनी निसाणटाण करपाक उठला हे आयचे सरकार. आयज MVRाक तेंच्यांनी रस्तो बांदपाक कॉन्ट्रॅक्ट दिल्लेले. आयज हेंच्यांनी आमचे कितलेशे झरे काबार केले. अरे बांयची कनेक्टिविटी उडयली, बांयी सुकयले, पेडणेचे बांयी सुकयले, मांद्रेचे बांयी सुकयले. तरी पूण हेंची आशा भागाना. लोकांचे रक्त पिवपाक उठल्यात हे कितें. अरे आयज हे गोंय निसर्गान सुंदर भरलेलें आहा हें आमी सांबाळून दवरपाची गरज आसा. कितें रे गोंयकारांक सांबाळून दवरपाक जाय. हे गंगा रेड्डी खातीर न्हू कितें रे. हे गंगा रेड्डी हे पिल्ले जे येतात न्हू हांगासर आनी व्हडले व्हडले मेगा प्रोजेक्ट करतात न्हू हे आमचेर उपकार करपाक न्हू कितें रे. आनी आमी गोंयकार हांगा खलाशाची कामां करपाक ना. आमी वेल एज्युकेटेड, आमचे कडेन शिक्षण आसा कितें रे. आमकां जॉब दितले म्हणून तुमी सांगू नाका. आनी तुमच्या मरे ह्या आश्वासनाक मरे आमी बळी पडचे ना. 10,000 जॉब दिता म्हणून सांगलेले CMान दिले जॉब. आनी आयज हे मेगा प्रोजेक्ट जे कंपनी जे घेवन येतात न्हू यांचो निशेध करिनात मरे तुमी हांकां खंयचे प्रमोशन बोर्ड हे बोर्ड ते बोर्ड आमचे सरकाराचे पयशे दिता आनी तांकां तुमी सपोर्ट करतात मरे. एअरपोर्ट बांदपाक जाय म्हणून जमीन एक्वायर केली कुणी रे. सरकारान एक्वायर केली मरे आनी दिली कोणाक रे. 150-200 रुपयान जमिनी घेतल्या आनी 15,000 स्क्वेअर मिटर तेंच्या कडल्यान घेतल्या. तांकां ते आयज जाय तांकां जमिनी विकतले मरे. कसिनो लॉबी, बिल्डर लॉबी, ड्रग्स लॉबी, प्रॉस्टिट्यूशन लॉबी हे आयज गोंयांत चलयतात मरे.
हे गोंयांत चलयता तुमचो कंट्रोल आहा रे. तुमकां जे 40 जाणां आमी असेंब्लीन धाडलेले, तुमी आयज उलयतात रे गोंयकारां खातीर गोंयच्या हितान कितें उलयले म्हाका सांगा तुमी. कितें उलयले गोंयच्या हितान. आयज गोंयच्या लोकांक ग्रांटेड कित्याक भिकेक लायले गोंयच्या लोकांक तुमी. कितें रे आयज आमकां उदकाक पादेशीर करून सोडल्या. आयज तेणी जे बोरींग मारल्यात न्हू वयर, कितें रे ते कोण पळयतलो. कितें रे बोरींग तेच्या बापायचो फात तो बोरींग मारल्यात ते. हा अरे म्हाका एक सांग, आयज आमकां उदीक पिवपाक ना, आमी कोळसुले घेवन टँकरा फाटल्यान धांवपाचे. कितें रे अरे म्हाका एक सांग, आयज म्हादळी नदी आमचे कडेन ना, आमकां उदीक मेळना, उदीक शॉर्ट येता. कितें रे आनी तेतून तुमी हे बोरींग मारपाक, हे भायले कंपनी हे मेगा प्रोजेक्ट्सांक बोरींग मारपाक तांकां परमिशन दिता. आयज अक्षरशः TCP डिपार्टमेंट आहा न्हू, हेंच्यांनी गोंयचे घट्टण आनी निसाणटाण केलां. आयज सादारण गोंयकार जर परमिशन मागीत घर बांदपाक जाल्यार तेजी फायल ह्या टेबलार ते टेबलार, ते टेबलार त्या टेबलार, ताका तुमी वर्सान वर्सान नाचयतात मरे सारखे. आनी हे जे मेगा प्रोजेक्ट येता हेंचे रातोरात तुमचे सरपंच ना पंच ना तरी पूण तेंचे सगळे पास जाता मरे. कितें रे म्हाका एक सांग आतां, आयज जो मंत्री बांदला न्हू, कितें रे हांव मरे तुज्या पांयां पडटा, अशें निसाणटाण करूं नाका. कितें रे तुमकांय भुरगीं आहा, तुमकांय फॅमिली आहा. आयज गोंयच्या गरिबांक फटोवं नाका. आयज तुम्ही सगळे जे पॉलिटिशियन राजकारणी आहात न्हू, गोंयच्या लोकांच्या दोळ्याचेर पट्टी बांदून हे सगळे करतात तुम्ही. सत्य कितें आहा तें सांगा. अरे 5-5 लाख 6-6 लाख जर स्क्वेअर मिटर जागा अशी तर तुम्ही ती जंगलां काबार करपाक उठले, तर तेतूनय जनावरां रावतात, पशु पक्षी रावतात, बाकीचो जीव आसा. आणि तो जीव आसा म्हणून बरं आमी साल्वार आसा हांगासर, आमी मरतले. कितें रे आयज अक्षरशः तुम्ही जे म्हणटात खबर आहा मरे, आमी गोंय राखपाक ना, गोंय राखपाक आयज एक्टिविस्ट भायर सरला. आनी म्हणून हांव ते दिसा काब्रालान म्हटलें की जनता दरबाराक एक्टिविस्टांनी येवपाचें न्हू म्हणून. बाबा रे आमी ना न्हू जाल्यार तुमी भिकेक लायतले आमकां. आयज कहे उदका खातीर आमकां कोळसुले आनी घागरे घेवन भोंवचे पडटात न्हू. कितें रे ती परिस्थिती आयज तुमच्या खातीर आमचेर येयल्या. सांगता इतले निर्दय जावं नाका. आनी हांव ते श्रीपाद भाऊ विचारूंक सोदता, जो MP आहा नॉर्थ गोवाचो. अरे तूं कितें केलें ह्या नॉर्थ गोवा खातीर. की तुझे तोंड बंद कित्याक. आयज मेगा प्रोजेक्ट्सांचेर तूं कित्याक उलयना रे. तुजी सुद्दां जबाबदारी मरे ती. आयज श्रीपाद नायकाची जबाबदारी. फुडें तूं इलेक्शनाक रावंक सोदता आतां. कितें रे आयज जे गोंयान जे सगळे मेगा प्रोजेक्ट्स घट्टण जे चल्ला न्हू, तूं सुद्दां जबाबदार आहा तेका. तूं तोंड बंद करून ओगी आहा. तूं पार्लमेंटान थंय उलयना म्हणून आयज ही परिस्थिती. आयज गोंय अक्षरशः ह्या राजकारण्यांनी काबार करून सोडला. हांव मागता मोर्जेच्या लोकां कडेन, मांद्रेच्या लोकां कडेन, हक्का खातीर भायर सरा. हांव एकदां येतलो, उलयतलो आनी वयतलो. कितें पूण तुमच्या हक्का खातीर तुमकां झगडचें पडटलें. आमकां सगळ्यांक एक जावन झगडचें पडटलें. कित्याक पाणी उदीक ना जाल्यार आमी मरतले. आनी फुडें हीच परिस्थिती आहा. विचार करा, टँकरांनी उदीक हाडपाची पाळी येयल्या तुमचेर. आयज तुमच्या हक्काचें उदीक रेड्डी खाता थंयसर, तुमचे पिता रेड्डी पिता. आनी आमचे गोंयचे हक्काचें उदीक कर्नाटका पिता थंय. तरी पूण हे सरकाराक पडोवन वचोंक ना. ह्याच सरकारान DPR पास केल्लो आनी उदीक वळोवन कर्नाटकाक दिलें. आनी आयज आमी घागरी घेवन उबे आहा. गोंयकारां जागो जा, स्वताच्या हक्का खातीर झगड. आनी आयज हे मेगा प्रोजेक्ट्स येता हेंचो निशेध कर. हे मेगा प्रोजेक्ट्स म्हटल्यार आमचे गोंयचे निसाणटाण. आमकां जे इनपुट्स मेवळे की हांगा वयर बोरवेल मारला म्हणून. सर वयर जर बोरवेल मारला आनी सकयल टँकर आनी उदीक आयज मेळटा, कित्याक लागून गांवच्या पंचांनी सरपंचांनी हेजे विचार करपाक जाय. आनी स्थानीक आमदार जो आसलो पयलीं आनी आतांचो सुद्दां, ताका आमी रिक्वेस्ट करता, जे हांगासून जशें आसगांव सायडीक सगळें दिल्लीचें आहा न्हू, आसगांव पंचायत जी आसा ते दिल्लीच्या लोकांनी थंय आयज कॅप्चर केलेली आसा. तशेंच हांगा मोरजाई गांव सुद्दां जो आसा, मोरजी गांव जो आसा मांद्रे कॉन्स्टिट्युन्सीतलो, तो दिल्लीवाल्यांनी ऑलमोस्ट गंगा रेड्डी जो आसा तेणी ऑलमोस्ट कॅप्चर केल्लो आसा. ताका लागून गव्हर्मेंट ऑफ गोवा आनी हो जो विश्वजीत राणे जो आसा TCP मिनिस्टर स्पेशल एमेंड करता TCPन. आनी ह्या गांवांची जमीन जी आसा ही आपूण तांकां हे भायल्या लोकांक लागून आनी भितरल्या लोकांक अशें म्हणिना, भायले आनी आमच्या भारत देशांतलेच ते. गोंयच्या एक सर्वसाधारण जर लोक आमचो एक प्लॉट करपाक जर गेलो 500 मिटर, तर तांकां ते दिवचे ना. हेंचे कडसून तांकां गफला मेळटा, हे सिद्ध जाल्लेलें आसा. पूण आमी हे भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान जें कितें चालू आसा, हे लोकांक लागून स्पेशल जें कितें आसा हे मुद्दम एमेंड करतात. 8 दिसांनी कॅबिनेट मिनिस्ट्रीन एक पास करून घेता. इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड जो तांकां मेळ्ळो आसा, तुमकां खबर आसतलें. जशे IPL कशे खेळटात तशें हांगा आमचे गोंयचे लोकांची जमिनी घेतात. गोवा चेंबर्सचे नात्यान ते कितें करतात, गोंयच्या लोकांक जॉब दिता म्हूण सांगतात आनी आपली स्वताची पोटां भरतात. म्हणून आमचे मोरजी गांवाची जमीन जी आसा, आयज दोंगर हेंच्यांनी पयलीं दर्या बी सोंपयलेत. तुमकां खबर आसा, सांगपाची गरज ना. म्हादय रिवर तर हेंच्यांनी कर्नाटका विकली, हेंच्यांनी गोंयच्या सेमान विकली हा. पूण ते हेजेर हांव वचना. पूण उदकाचेर स्पेशल उलयता. उदकाक लागून हे उलयला म्हादय रिवराचेर, जे वयर दोंगराचेर तेणी आयज 40 बोरवेल मारलेली आसा. आनी गांवचे लोक हांगा टँकरांनी उदीक बांयो सुकल्यो लोकांच्यो. ताका लागून आमी येयलेले आसा. इलिगल एक्टिविटीज
TCP मिनिस्टर जो तू आयज फाटल्या दिसांनी मायकल लोबोक भितर घालता म्हणून सांगलेले भिवन ताका BJPन घाले तुमी आयज कितें जालें आयज तुमकां कोण व्हरतलो भितर हे लोकांक सांगता गांवच्या लोकांक जॉब दिता म्हणून हांगाले स्थानीक सरपंच जे आहा पंच जे आसात हांगाले कोण तरी हांगा शेडगांवकर म्हणून आहा कोण गडेकर म्हणजे आसा तेचे एरियेन हे पडटा ताका गांवच्या लोकांनी निवडून दिलेले आहा पंचांक कितें करपाक दिला वयले लोकांक ह्या गांवच्या लोकांक वयर ते कसले कामां दिताले तुमकां गांवच्या लोकांक हांव प्रश्न विचारतात हे जे स्थानीक पंच जे आसा वर गंगा रेड्डी कसलें काम दितलें हांकां गंगा रेड्डी हो थंयसून चेड्डी घालून गेल्लो आसा हैदराबादसून आमच्या गोंयच्या लोकांची चेड्डी करतात मरे ते आमकां कितें दितात ते तुमकां जर पयशे जर मेळटा टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग जे आसा ते कितें टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग आनी नॉर्थ गोवा प्लॅनिंग एंड डेव्हलपमेंट ऑथॉरिटी हे दोन आहात ऑथॉरिटीज भरलेले आसा हांगा हे नांवां एकूच हांगा जे येयल्या उपरांत खंयसून भायर सरतात तुमकां खबर आसा हे सगळे भानगडी जाल्लेले आसा आमी गोंयच्या लोकांक आमी आज मुद्दम सांगता आमी खंयच्याच परिस्थितीन गोंयच्या गव्हर्मेंटाक अशे इलिगल एक्टिविटीज आमी तरी शपथ घेता मोरजाई कडेन हांगा येवन आमी तुमकां इलिगल एक्टिविटीज कशेंच करूंक दिवचे ना गांवच्या लोकां कडेन आमी मागता तुमचो आमकां सपोर्ट जाय तुमचे गांव हे हेंच्यांनी विकतले आमी अशें म्हणिना हांगाले पंच वायट म्हणिना पंचाक जी दुर्बुद्धी येयलेली आसा हांव मोरजाई कडेन मागता हांकां बरी बुद्धी दिवपाची म्हणून दिनेश काब्राल सांगता तूं आमकां सांगू नाका प्लॉटिंग इलिगल करपाक आमी आपल्या दारा कडेन येवं नाका म्हूण सांगू नाका तूं हे गजाली खूब उलोवपाच्यो पूण प्रत्येक गोंयचे जनते सांगतात हेजो सब रजिस्टर पयशे घेता रेव्हेन्यू डिपार्टमेंट एका रेव्हेन्यू वयता स्टॅम्प ड्युटीच्या हितूनसून आनी स्टॅम्प ड्युटी घेतल्या उपरांत तुमच्या पांया कडेन येवपाचें कित्याक लागून आमी प्रत्येक गोंयकाराक सांगता परत तुमी मातशे मोरजेचे भाव जे आसात आनी मांद्रेचो पंच आसा मांद्रेचो हांगा मिनिस्टर आमदार जो आसा आनी त्या सायडीक पेडणे मतदारसंघातलो आर्लेकर जो आसा तुमचो गांव मरे बरो सांबाळून दवरात दिल्लीवाले तुमकां पावचे ना हे तुमी बिल्ली कशें न्हू ते टाटा पंच मांद्राक आसात दिल्ली आनी हे बिल्ली जालेले आसा गोंयकारां सांगता हे 40 आमदार इन्क्लुडींग हे जे मनीस बसलेले आहेत सगळे दिल्लीचे बसलेले हांगा ते बिल्ली टाटा पंच मांद्रा बिल्ली म्हणटात बिल्ली श्रीपाद भाऊ येतलो न्हू ताका दारारसून तुमी धांवडात क्रिस्तांव भावांक हांव स्पेशल सांगता तुमचे मरे हेंनी चर्च मरे हेंच्यांनी विकलेली आहा जागो विकलेलो हांकां दारार घेवं नाका ते लायकीचे न्हू आसो हांव भंडार समाजीक पडटा हांव सांगता समाज करून हेंच्यांनी कोणाक वयर काडूंक ना प्रत्येक गोंयच्या समाजाक सांगता हांव समाज करून मरे हेंच्यांनी आमचे गोंय वाट लायलेली आहा डिवायड अँड रूल पॉलिसी केली आनी दिल्ली गेल्या उपरांत हे बिल्ली जालेले आसा श्रीपाद भाऊक हो तुमी प्रत्येक जाण गोंयच्या लोकांनी सांगपाचें घरा येयलो काय ना ताका विचारपाचो ओल्ड गोवाच्या चर्चीच्या भितर तूं बंगलो कसो बांदून दिलो तुका दिल्ली धाडला मरे ते खावपाक धाडला लोकांचे रक्त चोसूंक धाडला तुका आमी प्रत्येक गोश्टी सांगपाचें आमी श्रीपाद भाऊ सांगता आयच्यान तूं दोळ्याक अंधाक काडून अशें हें करपाचें आनी गुंगा काडून अशें हे दोन तरेची तुका गोश्टी सांगता आमी तुमी कायदो मंत्री तूं आसा कोण निलेश काब्रालाक हांव सांगता तूं जनता दरबार खंयसरूय बरय जे गोंयान जितले एक्टिविस्ट भाव जे आमचे आसा काम करता गोंयाक लागून आमी सगळे एक्टिविटीज जातले एकठांय जातले आमी आयज हांगा येयल्लेले आसा मोरजे गांवाचे आमचे भुरगे जे आसात हेच्या फुडें तेंचे फ्युचर आसा आमचो गांव हो बरो उरपाक जाय हांगा आमी केन्ना येतले उलो करिना फुडें हाय हॅलो म्हणपाक जाय आनी आमचे उडास करपाक जाय हांगाले सगळे जनतेक आयज मागता देवाक हांगा पंचायती समोरूच देव आसा तुमकां हांगाले पंचांक सरपंचांक भंय दिसना रे देवाचो भंय दिसना तुमकां तुमी इकले अरे आमी आदीं मरे ल्हान आसतना पयलें हांगा गांवांत हांगा नाल इकून मरे हांगा लोकांनी आपल्या भुरग्यांक व्हडले केलेले आसा जमनी इकून न्हू दोंगर इकून न्हू